Hello everyone, welcome to Videsh Classes. या व्हिडिओन आम्ही 5th चॅप्टर अंडर द हिस्ट्री ऑफ गोवा द स्कायथियन्स अँड गोवा. सो स्कायथियन्सचो रुलर असले, सो ते केन्ना गोव्यान एंटर्ड जाले. ओके, सो त्याच्या रिलेटेड पहिले आम्ही इन्फॉर्मेशन अंडरस्टँड करून घेऊया. ओके, सो स्टार्टिंग आम्ही पळोवया हू वर द स्कायथियन्स. तांकां अदर नेम जे असले दे आर फेमस फॉर अदर नेम ऑल्सो साकाज. ओके, द स्कायथियन्स ऑल्सो नोन एज द साकाज वर नॉमॅडिक वेंडरिंग ट्रायब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. ओके, सो हो जो वर्ल्ड मॅप आसा तितून तुम्ही पळोवंक शकता हो जो ग्रीन पार्ट आसा. ओके, सो ह्या रिजनांतले ते रुलर असले स्कायथियन्स ऑर साकाज. ओके, सो तुम्ही हांगा पळोवंक शकता इंडियेच्या अबाव जो पार्ट आसा तो. ओके, सो ते एट द सेंट्रल एशिया. They entered India around the 2nd century before Common Era after being pushed by other tribes. ओके, सो तांकां अदर ट्रायब्स म्हणजे आनी खंयचे दुसरे जे जातीचे म्हणजे दुसरे जे ट्रायब्स असले तेंच्यांनी तांकां धांवडले. ओके, सो स्कायथियन्सचो जो ट्रायब असलो तो नॉमॅडिक ट्रायब्स. ओके, सो अदर ट्रायब्स असले तेंच्यांनी तांकां हांगासून ह्या पार्टानसून धांवडून घातले. ओके, सो ते मागीर एंटर्ड जाले इन इंडिया अराउंड 2nd century. ओके, नेक्स्ट दे सेटल मेनली इन नॉर्थ वेस्टर्न अँड वेस्टर्न इंडिया. ओके, सो ते खंयसरल्या पार्टाक सेटल जाले हांगासर नॉर्थ वेस्टर्न ह्या सायडीक. ओके, सो एंटर्ड जाताना सुद्दां ते हांगासूनच एंटर्ड जाल्ले. ओके, हांगासून वाय डीड दे कम टू इंडिया. सो इंडियेकूच ते कित्या खातीर येयले. दे वर फोर्स टू लीव सेंट्रल एशिया बिकॉज ऑफ अटॅक्स बाय अदर ट्रायब्स. सो तेंचेर हांगासर जेन्ना आसले त्या टायमार तेंचे डिफरंट जे अदर ट्रायब्स असले तेंच्यांनी अटॅक केल्लो. ओके, सो तांकां फोर्सफुली थंयसून मूव जावपाचें पडलें आनी नियर बाय जी प्लेस असली ती हीच सायड असली. सो ते इंडियेन एंटर्ड जाले. दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न पासीस. सो जशें हांवें तुमकां सांगलेलें, सो ह्या एरियेकसून ते कितें जाले पास जाले. दे एस्टॅब्लिश देअर ओन किंगडम्स इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो तेंच्यांनी आपूण एरिया कॅप्चर्ड केली म्हणजे तेंच्यांनी फायट केले अगेन्स्ट जे कोण रुलर असले पयलींचे तेंच्या वांगडा आनी ती हळूहळू तेंच्यांनी जी एरिया आसा ती कॅप्चर केली आनी आपलो किंगडम म्हणजे आपूण रूल करपाक लागले इन द डिफरंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. सो तुमी हांगासर पिक्चरान पळोवपाक शकता हो तेंचो ड्रेस कोड जो आसलो तो. ओके, साकाज जे रुलर असले तेंचो हो ड्रेस कोड आसलो असो. ओके, आनी ते फेमस असले स्कायथियन्स जे असले ते फेमस असले एज अ हॉर्स रायडर. सो हॉर्सांचेर तेंचो बरो कंट्रोल आसलो वायल्ड रायडींग. ओके, सो जशें तुमी पिक्चरान पळोवंक शकता हांगासर. सो वायल्ड रायडींग ते कितें करूंक शकताले एरोज जे आसा ते चलोवपाक शकताले म्हणजे अटॅक करपाक शकताले तेचे जे कोण एनिमीज आसा ऑर अदर जेन्ना फायट करताले त्या टायमार. ओके, सो ते फेमस आसले फॉर द हॉर्स रायडर. ओके, सो बरो कंट्रोल आसलो तेंचो हॉर्साचेर वायल्ड रायडींग. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन. देअर रुलर्स वर नोन एज सत्रप्स ऑर क्षत्रप्स. सो जो कोण रुलर म्हणजे मेन जो हेड आसलो ताका ते सत्रप्स म्हणटाले ऑर क्षत्रपस. इम्पॉर्टंट रुलींग फॅमिलीज. आता जे मागीर डिवायड जाले, डिवायड मिन्स किंगडम तेंचो एक्सटेंड जालो. सो नॉर्थर्न सत्रप्स आनी वेस्टर्न सत्रप्स हितून ते डिवायड जाले. नेक्स्ट फेमस रुलर रुद्रमान वन. ओके, सो तांचो मेन जो आमी साकाज रुलर म्हणूंक शकता ऑर स्कायथियन्स रुलर आसा तो मेन फेमस रुलर जो आसलो तो रुद्रमान वन. आतां तो फेमस कित्या खातीर जालो कित्याक तेणी अशें कितें केलें की तो ते साकाज रुलर म्हटलो काय तेजें नांव पयलीं येतालें. सो ग्रेटस्ट रुलर ऑफ द वेस्टर्न सत्रप्स. सो हो ग्रेटस्ट रुलर ऑफ वेस्टर्न सत्रप्स म्हणजे वेस्टर्न सायड ही जी आसली गुजरात. ओके, सो मेन पार्ट थंयसर तेणी वर्कींग केलें. नेक्स्ट पॉइंट फेमस रुलर. सो साकाज ऑर स्कायथियन्सचो फेमस रुलर जो आसलो तेचें नांव आसलें रुद्रमान वन. सो तो फेमस कित्या खातीर जालें अशें तेणी कितें केलें तेज्या रुलींग टायमार की तो साकाज रुलर म्हटलें काय तेजें नांव सदांच तेजें फर्स्ट नांव घेताले. सो ग्रेटस्ट रुलर ऑफ द वेस्टर्न सत्रप्स. सो जशें आमी पयलें दोन पार्टान तेंच्यांनी आपले रुलींग जी आसा ती डिवायड केल्ली नॉर्थर्न सत्रप्स वेस्टर्न सत्रप्स. सो वेस्टर्न सत्रपाचो जो मेन किंग आसलो तो रुद्रमान वन आसलो. सो तेणी आतां कितें केलें तेज्या टायम पिरियडान इश्यू द फेमस जुनागढ इन्स्क्रिप्शन. ओके, सो तेणी जुनागढ म्हणजे एक सिटी. ओके, नेम ऑफ द सिटी ती खंय आसा गुजराताक आसा. ओके, आनी ती फेमस आसा फॉर द रॉक कार्विंगा खातीर. ओके, सो अशोका रुलर सुद्दां त्या टायमार आतां रॉक कार्विंग हें ते कित्या खातीर करताले कित्याक सपोज
तेंच्यांनी सपोज कितें अशें बरें काम केलें, ओके, नाजाल्यार कितें सपोज जर लढाई सपोज जर वॉर केलें आनी सपोज जिखले ते, ओके, सो त्या टायमार ते रॉकाचेर काव करताले की आमी हे सो टायमार अशें काम केल्लें. ओके, सो आतां हांगासर जो सो रुद्रदमन वन जो किंग आसलो तेणी अशें कितें काम केल्लें, सो तेणी एट जुनागत रॉक कार्विंग करून तो इन्सिडंट ऑर तेणी कितें काम केलां पळय तें तेणी काव केल्लें. ओके, सो तेणी कितें केल्लें, प्रमोटेड इरिगेशन बाय रिपेरिंग द सुदर्शना लेक. सो लेक जे तळे जे आसले ते तेणी कितें केल्लें, रिपेर केल्लें, म्हणजे उदकाची विथ द हेल्प ऑफ दॅट लेक, सो उदक जे आसा ते लोकां कडेन पावयल्लें. जे वॉटर सप्लाय जे आसा, ओके, सो ते लोकां कडेन तेणी पावयल्ले बाय रिपेरिंग द सुदर्शना लेक. नेक्स्ट, पेट्रॉन करतालो टू द सपोर्ट. पेट्रॉन ऑफ संस्कृत मिन्स तो सपोर्ट करतालो फॉर द नाजाल्यार नेक्स्ट कनेक्शन इन गोवा कित्या खातीर, ऑर एल्स तेंच्यांनी गोवा जो आसलो तो कित्या खातीर केप. द साकस कंट्रोल पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. सो आमकां खबर आसा की साकस जे आसले ते एंटर जातना नॉर्थ वेस्टर्नसून एंटर जाल्ले. सो हळूहळू तेंच्यांनी वेस्टर्न सायड जी आसा ती कॅप्चर करीत येयले. सो गोवा सुद्दां हो सिच्युएटेड आमचो वेस्टर्न पार्टाक आसा. ओके, सो तेंच्यांनी हळूहळूची वेस्टर्न पार्ट जो आसा तो कॅप्चर करीत येयले. सो इन्क्लुडींग कोंकण कोस्ट, ओके, वीच इन्फ्लुयन्स गोवा. सो कोंकण कोस्टाचेर आमचो गोवा आसा, सो ते हळूहळू कॅप्चर करीत इन गोवा एंटर्ड जाले. नेक्स्ट, गोवा बिकेम पार्ट ऑफ द ट्रेड नेटवर्क कनेक्टिंग पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. सो गोवा हो आमी पयलींच्यान पळयलां की चडशे जे रुलर्स आसले ते गोवाक टार्गेट दवरताले, बिकॉज ट्रेड तांकां एक्सपोर्ट करपाक इम्पोर्ट करपाक हेल्प बरी जाताली. ओके, सो तेज्या खातीर गोवा हो तांकां सगळ्या चडशा रुलर्सांक टार्गेटेड आसलो. नेक्स्ट, ट्रेड विथ द रोमन एम्पायर. सो स्कायथियन्स रुलर्स जे आसले ते कोणा वांगडा ट्रेड करताले, म्हणजे बिझनस करताले ऑर डील करताले इन एक्सचेंजींग ऑफ गुड्स. ट्रेड विथ द रोमन एम्पायर, अरेबिया अँड ईस्ट आफ्रिका इनक्रीज. सो ट्रेड जो बिझनस आसलो तो ह्या रुलर्सां वांगडा इनक्रीज जालो. पोर्ट्स अलॉंग द कोंकण कोस्ट हेल्प द मुवमेंट ऑफ स्पायसीस, कॉटन, रायस, हॉर्सीस आनी प्रेशियस स्टोन्स. सो हे ट्रेड करताले, हे जे स्पायसीस आसा, कॉटन आसा, रायस आसा, हॉर्सीस आसा आनी प्रेशियस स्टोन्स. ओके, सो जे पोर्ट्स आसले नियर बाय कोंकण कोस्ट, ओके, सो हे ट्रेड करपाक तांकां हेल्प करताले. ओके, सो स्पायसीस म्हणले डिफरंट सीड्स म्हणूंक शकता मसाल्याची, ऑर डिफरंट फ्रुट्स जे आसतले, कॉटन, रायस, हॉर्सीस, ओके, एनिमल्सांक सुद्दां त्या टायमार मेन जे आसले ते हॉर्स आसले, सो ते डील करपाक ते हेल्प करताले. ऑल्सो प्रेशियस म्हणजे इम्पॉर्टंट स्टोन्स जे आसले लायक मार्बल्स बीन, ओके, सो ते एक्सचेंज करतात, सो ते ट्रेड करताले. नेक्स्ट, इकॉनॉमी. ओके, फायनान्शियल ग्रोथ कशी जाताली तेंची, ऑर फायनान्शियल कंडिशन कशी आसली. दे एनकरेज इनलँड अँड ओवरसीज ट्रेड. ओके, सो इकॉनॉमी जर इनक्रीज जावंक जाय म्हणजे फायनान्शियल ग्रोथ जावपाक जाय जाल्यार इनलँड ट्रेड हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसलो, म्हणजे इनसायड. ओके, इनसायड पार्ट विथ द हेल्प ऑफ रिवर्स ते ट्रेड करताले, विथ द हेल्प ऑफ शीप ट्रान्सपोर्ट करताले गुड्स. मागीर ओवरसीज ट्रेड म्हणजे जो ट्रेड अदर कंट्री वांगडा ते करताले. ओके, तो ट्रेड करून तेंचे जे फायनान्शियल ग्रोथ जी आसा ऑर स्टेबिलिटी जी आसा फायनान्शियल ती मेंटेन उरताली. नेक्स्ट, दे इश्यूड सिल्वर आनी कॉपर कॉइन्स ड्युरींग देअर रुलिंग टायम. ओके, नेक्स्ट, दे इम्प्रूव्ड कमर्शियल एक्टिविटी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. सो कमर्शियल मीन्स इन ऑर्डर टू डील विथ द अदर कंट्री, सो बिझनस एक्टिविटी तेंच्यांनी आपली इम्प्रूव केली. नेक्स्ट, कल्चर. दे सपोर्टेड इंडियन रिलीजन. सो ते सपोर्ट करताले, सो जे कितें आमी ट्रेडिशन फॉलो करताले ते तांकां सपोर्ट करताले. मागीर दे यूज संस्कृत अँड प्रकृत लँग्वेज. सो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट रायट, ओके, सो ऑर टू सेंड लेटर ते यूज कितें करताले, संस्कृत लँग्वेज ऑर प्रकृत लँग्वेज. सो प्रकृत लँग्वेज ही सिंपल देन द संस्कृत लँग्वेज. सो मोस्ट ऑफ द रुलर्स जे आसले ते प्रकृत लँग्वेज यूज करताले. जशें हांवें तुमकां सांगलेलें की हें जुनागत इन्स्क्रिप्शन तेणी आपूण रिपेर केलो म्हणून सुदर्शना लेक. ओके, हें तेणी संस्कृत लँग्वेजान बरयल्लेलें. द रुलर इज द रुद्रमना वन. हो जो किंग आसलो तेणी तें इन्स्क्रिप्शन केल्लेलें म्हणजे कार्विंग केल्ली, रॉक कार्विंग, तें इन संस्कृत लँग्वेज बरयल्लेलें.
नेक्स्ट दे इन्फ्लुयन्स इंडियन आर्ट अँड आर्किटेक्चर. ओके, सपोर्ट करताले ते इंडियन आर्ट अँड आर्किटेक्चर ग्रॅज्युअली बिकम पार्ट ऑफ इंडियन सोसायटी. नेक्स्ट डिक्लायन मीन्स त्यांची जी पावर आसा, ओके, रुलिंग पावर जी असली ऑर त्यांचो किंगडम जो असलो तो हळूहळू कमी जायत गेलो. ओके, सो तो केन्नाच्यान कमी जायत गेलो आफ्टर द डिफिटेड बाय द सतवाहनाज इन मॅनी रिजन. ओके, सो तांकां हो जो रुलर असलो सतवाहना रुलरान कितें केलें, दुसरो कोण जो एरिया कॅप्चर करता, ओके, सो ती एरिया तेंची जाता मागीर. सो अशा तरेन सतवाहना रुलर तांकां डिफीट केल्लेले. सो हळूहळू तेंची जी पावर जी आसा रुलिंग पावर ती कमी जायत गेली. ऑल्सो नॉर्थन नेक्स्ट द रिमेनिंग वेस्टर्न सत्रप्स वर फायनली डिफिटेड बाय चंद्रगुप्ता II विक्रमादित्य ऑफ द गुप्ता अंपायर अराउंड 395 कॉमन एरा. सो आनी जे उरलेले आसले जे साकाज रुलर आसले तांकां कोणी डिफीट. सो अशे तरेन तेंचो किंगडमाचो एंड जालो. ओके, सो इम्पॉर्टंट एग्जाम पॉयंट्स हे तुमी याद दवरात. ओरिजिनल होम जे आसले ऑफ साकाज रुलर सेंट्रल एशिया, तेंचे अदर नेम साकाज. इंडियेक एंटर्ड केन्ना जाले 2nd सेंचुरी. फेमस रुलर रुद्रमन I. फेमस इन्स्क्रिप्शन जुनागत इन्स्क्रिप्शन. ओके, सो जे कार्विंग करून दवरलेले ते सुदर्शन लेक रिपेअर केला म्हणून फॉर द इरिगेशन. टायटल ऑफ रुलर्स सत्रप ऑर क्षत्रपा. नेक्स्ट गोवा कनेक्शन कित्याक क्षत्रपा. नेक्स्ट गोवा कनेक्शन कित्या खातीर आसलें तेंचे फक्त ट्रेड करपाक. सो चंद्रगुप्ता II हे तेणी तांकां डिफीट केले. सो टोटल 5 चॅप्टर्स आमी हिस्ट्री ऑफ गोवा अंडर कवर केले. सो जशें हांवें तुमकां सांगलें की हांव तुमकां टेस्ट घालतलो आफ्टर कंप्लिशन ऑफ 5 चॅप्टर्स. सो टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां डिस्क्रिप्शनान अवेलेबल आसतली. सो क्लिक ऑन मोर ऑप्शन आनी डिस्क्रिप्शनान जी आसा ती क्लिक कराच लिंक आनी टेस्ट अटेम्प्ट कराच. ओके, थँक्यू.